games village. Yeah. And ह्या खेपे Goa is trying something different. Yeah. We are not doing the village, Yes. but we are kind of doing Campal city. Yeah. What is this? आणि कित्या खातीर आम्ही गेम्स विलेज Actually कशें आसा न्ही, ऑलिम्पिकाक सुद्धा गेम्स विलेज जाता. आमी कितें केलं आसा ऑलिम्पिक आमचे कडेन मॅक्झिमम आमचे कडेन वेन्यूज अवेलेबल आसात. हा दॅट इज अ वन रिजन. ओके. बाकीचे कडेन ऑलिम्पिक्स हे एक कडेन सगळ्यांक स्पोर्ट्स जे आसात पळय एक कडेन स्पोर्ट्स जातात. हय. आमचं कितें जालां आमचे ऑलरेडी स्टेडियम्स आसात हय. आणि हे स्टेडियम्स जर आमचे जर असले जाल्यार म्हाका दिसता जितल्यो आमकां कॅपेसिटी आहा तितल्यो आमी त्या कांपाल ग्राउंड आणि लँड इज अ कन्स्ट्रेंट, स्पेस इज अ कन्स्ट्रेंट. कांपाल जे येदे व्हडले सामके शामियाने दिसता हय, आमकां. थंय हय. कितें आसतलें? तातूंत भितर कितें आसा तातूंत भितर डिफरंट डिसिप्लिन्स जे आसात हय. त्या डिफरंट डिसिप्लिनाचे स्पोर्ट्स जावपाक आसा. फॉर एक्झाम्पल कलियरे पट्टू, दीस इज बेसिकली ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ द केरला. देन आमच्यो गोंयच्यो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स म्हळ्यार लगोरी, मागीर तुगेले रेसलिंग, मागीर तुगेले वेट लिफ्टिंग, मागीर तुगेलो वेगळे वेगळे जे ऑलमोस्ट 14 स्पोर्ट्स जे आसात पळय 35% to 45% sports will be played at the Campals. Campal city. कारण म्हाका याद जाता की मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले हय. तांचे कसले कोलवाळे स्पोर्ट्स विलेज करचो म्हणून हय. जेन्ना नॅशनल गेम्साचे चालू आशिल्ले तेन्ना. बरोबर. Why we have decided not to do that? Actually, Infrastructure, time constraint. ऍक्च्युली कितें जालां न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एक आसा. आमचे कडेन सध्या जो प्रपोजल जो आसा तो आमी ऑलरेडी केंद्राक आमी बरयल्लो आसा. बट दॅट इज फ्रॉम द डिफरंट डे. हे कितें आसा, Is it true that you have proposed that we set up a sports village? Almost a 400 crore project. धारगळ. तुम्ही आता बरयला? आमी आतां बरयल्लो आसा. ऍक्च्युली तो पयलो फॉलोअप जाल्लो आशिल्लो. So we have proposed for a sports city. आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्ले आसात, बट इट डिपेंड्स अपॉन द हाव द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प अस. Okay. But for now, we have Campal city. Yeah, for now we have a Campal city. We have a Campal city. Yeah.